Assembly Live brought to you by Antara Diamonds and Gold, Bingi's Food, IMER's Pankaj House, शुभ परिधान, तेंडुलकर टायर्स, विश्वकमल ट्रॅव्हल्स, सेनॉज इमॅन्युअल वेडिंग कलेक्शन. The new Datsun Go Plus. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचालीवेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी स्वप्ना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार. सर्गेस्त रत्नाकर भिंगी यांच्या कल्पनेतल्यान आकार घेतिल्ले भिंगीस फूड, व्हेज आणि नॉन व्हेज आयटमा खातीर फामाद आशिल्ले भिंगीस फूड फोंडे आणि मडगांव शारात आवाज जाल्या उपरांत आता म्हापशा शारात तुमच्या दोळ्या सामकार एका खिणा भितर तुमकां जाय तसले जिन्नस तयार. त्या भायर आईस्क्रीम पार्लर, पेस्ट्री, तरेकवार ज्यूस, तशेंच बुफे पद्दत आनी तुमचो वाडदीस वा हेर कार्यक्रमा खातीर लायव्ह म्युझिका सयत कमी दरात तुमकां जाय तशी व्यवस्था. तशेंच भिंगी फुडाची फामाद कॅटरिंग सेवा भिंगी कॅटरर्स. IMER stands proud as a leading management institute of Karnataka. This B school is equipped with the best infrastructure. Highly qualified, experienced and dedicated full-time faculty impart useful knowledge. The young and dynamic postgraduates of IMER get placed in some of the most renowned business organizations of the world. Welcome to Goa's largest construction material supermarket, known for 5 decades of quality, trust and service. Pankaj Corporation, your one-stop shop for all your needs in interiors and exteriors. You name it, we have it. Showcasing a wide range of premium quality tiles from top brands like Somani, Nitco, Johnson, Simpolo. Bathroom fittings and sanitary ware from Jacquard, Artis, Cera. Ground force pumps, Phenolex pipes, granite, Kadapa stones, Ardex Endura adhesives. So walk into Pankaj House, Davali, Ponda, Goa or call 9822103828. पेहरावानं व्यक्तिमत्व खुलतं आणि शुभ परिधान स्मार्ट करतं. शुभ परिधान परवरी येथील या तयार कपड्यांच्या वातानुकूलित सुसज्ज शोरूम मध्ये महिलांबरोबर आता पुरुष व बच्चे कंपनीसाठी खास दालनं. महिलांसाठी सर्व प्रकारच्या साड्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे आकर्षक चुडीदार आणि इतर रेडीमेड कपडे. पुरुषांसाठी नाना तऱ्हेचे शर्ट्स, पॅन्ट्स, ब्रँडेड जीन्स, इनरवेअर्स आणि जॅकेट्स. शुभ परिधान छोट्यांसाठीही शर्ट्स, टी शर्ट, टॉप्स, फ्रॉक्स, नाईट सूट, पॅन्ट्स, कुर्ता, अनारकली, घागरा आणि बरच काही. एवढंच नव्हे तर कुटुंबातील सर्वांसाठी सर्व प्रकारचे कपडे एकाच छताखाली. आता गोवेकरांना लग्न कार्यासाठी कपडे खरेदी करायला गोव्याबाहेर जायची गरज नाही. दर्जेदार आणि सर्वांना परवडेल असे कपडे मिळण्याचं आवडीचं ठिकाण परवरी गोवा बोर्ड जवळ. शुभ परिधान समाधानकारक खरेदीसाठी नक्की. नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. महत्वाचे विषय आसात. आज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, काल फिशरीज जालो
आणि क्वेश्चन अवराक मोपा आणि टुरिझमाचे प्रश्न आयले. दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे आमदार बाणावलेचे चर्चिल बाब आलेमा, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आमदार निळकंठबाब हळदणकर. चिलबाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. तूं सध्या सरकारा बरोबर आसा काय सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा? तूं असेंब्ली पयला कांयच कळना. तूं मदीं मदीं बडी मारता, मदीं मदीं चिमटी काडटा, मदीं मदीं बरें म्हणटा तांकां, अपुरबाय करता, कितें करता? हांव कोणाचें अपुरबाय कोना. आं, म्हगेलो हांव म्हणटा व्हडली पार्टी म्हजी, लायक काँग्रेसी भाशेन पार्टी व्हडली, एनसीपी म्हणटा व्हडली पार्टी, एकलो येयलो हांव. अपुरबाय एकलो येयलो. तूं अपुरबाय आसा पूण तूं मदीं मदीं तांची अपुरबाय करता. आयक जे हांव पळय केस चलता, म्हाका हायकमांड सांगता तें चलता हांव. हायकमांडाचें हांव हायकमांडान सांगिल्लें तशें करता. सो बेजिकली यू आर मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट. तूं सांगता की तुवें जे तांकां वोट केलें प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनाक ते तुका हायकमांडान कोण सांगलें हांवें तें वोट केलें म्हणून? जी तांकां पडल्या ती जर वोट्स पयलीं जाल्यार तुगे तांकांच वचपा जाय. मॅथमॅटिक्स. हांवें तरी तें वोट हांवें तरी तें वोट केलें जाल्यार यार 5 वोट कोणें केलीं? सो यू आर सेंग तुवें केलें ना? तूं केस सांगूंक शकता हांवें केलें वोट? तूं केलें ना? केस सांगूंक शकता तूं? मॅथमॅटिक्स, नंबर्स. मॅथमॅटिक्स घेनाका. मॅथमॅटिक्सान कांय जायना. Politics. वोट इज अ सेक्रेट. ओके, हांवें कोणा वोट केलो तो मुगे पार्टी खबर आहा. हय. तूं कितें दिसता, चर्चिल बाब तुमचे बरोबर आसा काय तांचे बरोबर आसा? तो आप म्हणटा आपूण मदीं आहा म्हणून सध्या. चर्चिल बाब पळय आहा, म्हाका दिसता तो पॉलिटिक्सान येयलो तेन्ना आमी बेश्टे धडे चिरताले तेजे पॉलिटिक्साचे. बरोबर. सो ही इज मात सिनियर आनी पाठ करताले. हय. तेजे एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्साचे आनी आमचे नाजत कोण तो जो पळय तो एकटोच आहा. एनसीपी सेक्युलर, हांवूय एनसीपी आसलो, बरोबर, सेक्युलर आसले. सो तो एकलो आसल्या कारणान तो जो आपलो कितें तरी पॉलिटिक्स खेळटा हें म्हाका दिसता आजून पासून बरो. कारण पास्ट हिस्ट्री पळयल्यार तो आपले UGDP म्हणून येयलो, सेफ गोवाय म्हणून येयलो. सो जे आतां तो करता ते आदी पासून तो करीत येयला. सक्सेसफूल जाला सगळे त्या हितून. चर्चिलाची स्वताची गणित आसता. त्या गणिताचेर तो आजून पासून तरी सेफ पॉलिटिक्स खेळटा. तुका सेफ पॉलिटिक्स खेळटा बी म्हणून म्हाका बरें दिसता, कारण तूं सेफ खेळपी न्ही केन्नाय. आज तांकां दिसता की तूं सेफ खेळटा म्हण. तूं हरशीं आमगे अटॅकर न्ही. हांव सेफ तूं सद्या डिफेंडर जाला. ना, डिफेंडर या आनी फॉरवर्ड यो. फॉरवर्ड तूं डिफेंडर येतो. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, जे केन्ना पळय फॉरवर्ड वचपाचें तें फॉरवर्ड वचपाचें, केन्ना पळय डिफेंडर रावपाचें. सद्या हांव स्ट्रॅटेजी कारण आनंद तेजे फुटबॉलूच आहा न्हू. तेच म्हणटा, ताका प्रश्नूय तसो विचारलो की सध्या डिफेंडर का म्हणून. तो म्हणटा ना म्हणून. एक आज प्रश्न येयलो तो मोपाचो. मोपा हो सारको तुवें काळजाक लागीं झगडपी विशय सारको. आज सरकार म्हणटा की नोकरी ज्यो आसात त्यो गोंयकाराकच मेळटल्यो. तांणी प्रायोरिटी बरी सांगल्या. मोपाच्या भोंवतणचे गांव, मागीर पेडणे तालुका आनी मागीर गोंय. एटलिस्ट स्पेशलायज भायर वचत, बट स्किल्ड आनी अनस्किल्डा खातीर ट्रेनिंग दिवन गोंयची भुरग्यांक कामाक घेतले म्हूण. अजूनय चर्चिला ऑब्जेक्शन आहा? हांवें आज हेजेर जे क्वेश्चन येयलेजेर हांवें चल न्हू, हांवें क्वेश्चन चला. हांवें ताका सांगलां जेन्ना तुमी 1000 2000 कितें तुमी आतां लोक थिंगा भितर घेवपाचा तेन्ना ताका विचारलें ABCDE ग्रेड. तेन्ना E ग्रेड पळय आहा तेच तुमी आमचे गोंयकारांक घेता. ते सांगता न्ही आमी स्किल बेस्ड एज्युकेशन तयार करता म्हणटा ते. आयक. हय. A ग्रेड B ग्रेड आमकां कोण मेळटा? तो म्हणटा ना म्हणटो A ग्रेडीचे म्हणटो सांग हाय लेवल स्कील ती. हांवें ताका सांगलें आमचे भुरगे शिकता, तूं तांकां ट्रेन कर, हाय लेवलाची हाड तांकां. ते आतां करता म्हणटा न्ही. कोत म्हणटा न्ही, देखून आमी वगैरे रायले न्हू कोत म्हणून. सो यू आर सॅटिस्फायड? आय थिंक he'll do something, not 100%, but do something. Now you are from north. You are happy with government's हें की ताणी सारकी मोपाक व्हरून एम्प्लॉयमेंटा कडेन, रोजगारा कडेन, गोंयच्या तरणाट्याच्या भवितव्या कडेन व्हरून आज लिंक केला. असले जेन्ना प्रकार जाता तेन्ना आमदारांकय विरोधी पक्ष असले तरी भूमिका घेवप कठीण जाता. नाही, आता जे सांगलां पयलीं 4 गांवांक, मागीर 10 गांवांक, मागीर 8 गांवांक, दॅट इज नॉट रायट. कितें जालें? शेवट गोंयकार हे गोंयकार. जर आमी तो गांवा प्रमाणे विचार केलो जाय जाल्यार पयलें आयज उलोवंक जाय आसलें कितें, जॉब टू द लँड लुजर्स म्हणून करूंक जाय. केलें ताणें, म्हणलें ताणें. न्ही, मेजर तांकां पयलीं 100% तांकां. हय, तांकां जेंची 5-10 हजारा वयर गेली ताका एक जॉब.
जे फॅमिलीन एक 50,000 गेले तांकां 2 जॉब फर्स्ट म्हणटा ते तांकां कंप्लीट केल्या शिवाय बाकीच्यांक घेवप ना हे मुद्दो पयलो येवंक जाय आसलो कारण तेज्या बरोबर सगळ्याकूच घेवंक जाय आसलें पूण हांव म्हणटा कितें की जेन्ना तो एअरपोर्ट जातलो तो 5 वर्सांनी जावं 10 वर्सांनी जावं म्हाजे तेजेर हे ना विरोध ना कमेंट्सूय ना पूण तेज्या पयलीं आमचे कडेन समस्या कसल्यो आहा आमचे कडेन क्रीम एड्युकेटेड भुरगे आहा जी क्रीम IT आहा क्रीम MBA आहा हेंकां स्थान गोंयांत ना फॉगेट इंग्लंडाक वयतात UK वयतात ते आमचे कडेन IT आनी क्रीम जे पळय उच्च शिक्षण घेणारे आयज आमच्या गोंया पासून दुरावता आहा. तर तुम्ही म्हणता की जी क्रीम तयार जाता गोंयाक आमी दवरपाक शकना आनी आमी आतां वेगळी क्रीम तयार करतात वेगळी आणि हांगा कितें करता आमची क्रीम भायर धाडटा आणि झारखंड उत्तरांचल आनी ह्यो सगळी क्रीम आमचे गोंयांत येता. सो आमी प्रायोरिटीचेर IT BT ही सगळी करूंकूच जाय. गरज IT पयलीं स्टॉप तर क्रीम करतलो ना जाल्यार ही आमची क्रीम जे एड्युकेटेड हायली क्वॉलिफायड हुशार जी भायर वयतली पळय ती परत आनी गोंयांत येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. अमेरिकेक गेल्लो भुरगो परत गोंयांत येना. आमी हांगाच तांकां एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी करपाक जाय पूण हे आमकां सेन्स केन्ना दिता 10-15 वर्सां दिता भुरगे आमचे IT जेन्ना जायना तो पर्यंत सेन्स आमकां हे दिता स्मेल दिता पण आमी ते कन्सिडर करिना आमी मोपाचेच रिजन घेवन बसल्या. दुसरो मुद्दो आतां फिशिंगाचो ताचेर काल मिनिस्टर बी उलयलो तातूंत भितर एक LED फिशींग आनी दुसरें बुल फिशींग आनी एक विजय ओपोजिशन आशिल्लो तेन्ना हे दोनूय इशू ताणें एग्रेसिवली घेतिल्ले. LED फिशींग आनी बुल फिशींग ह्यो दोनूय गजाली कंप्लिटली क्रॅकडावन करून बॅन करपाक जाय म्हणून. वॉट डू यू फील? ऑल ओव्हर इंडिया बंद जावपा जाय कित्याक ऑल ओव्हर इंडिया बंद जाता जाल्यार आमी गोंयकार बंद जातले पूण ऑल ओव्हर इंडिया बंद रावना त्या प्रमाणे आमचे गोंयकार बंद रावपाक शकना. ताका लागून हांवें हावज कमिटी मागल्या आनी हांव तुका सांगता LED लायट म्हणल्यार कितें ती LED लायट म्हणजे कितें आहा हांव दोयना वचपी हांव दोयना नुस्तें मारपी आय गॉट वेल एक्सपिरियन्स. तूं हें पयलो आसतलो ह्या वर्साक हे दिवाळी सण येयले ना पोर येयल्ले ते हे दिवाळे केन्ना पळोवना तुमी सण ते बरोबर ते इसवण न्हू ती एक बायल ती सण बायल मनीस ती ते हितून तोळपान रावता भितर आनी थिंगा ती ब्रिडींग करता. बरोबर थिंगा ब्रिडींग केली की ना ह्यो LED थिंगा गेल्यो सगळ्यो वचोन थिंगा रायल्यो जी तो ब्रिडींग केलो पड तो जीव जाला तो जीव सगळो वयर जाता तेजेर लायटीचेर अशें करून तो जीव वयर सरलो की ना मागीर तीच नुस्तें तें खावपा येता खावपा येयलो की ना मागीर नेट मारप नेट मारलें की ना तें नुस्तें मेळटा तें दोलतें दोलें तांकां दोलतें दोलें जीव मेलो. बरोबर. सो टोटल इतले प्रॉब्लेम जावपाक शकता दोयऱ्याक आनी जालें तें ऑलरेडी. पूण हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आहा हिंगा प्रॉब्लेम 4 वांटांनी पळय इस्टेट आहा त्या इस्टेटीक सगळ्यां कडेन मागपाक जाय सगळ्यां कडेन आपूण मिटींग घेवपाक जाय नाजाल्यार कितें जालें आमचे तरी बंद जाले आमचे दोयऱ्या कडेन येवन ते मातले ते माता थिंगा कित्याक खूब सिरियस. बुल फिशींग लेटर LED फिशिंगाचेर जर गजाल उलयली दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस थिंग नॉट ओनली इन टर्म्स गोंयकाराची शीतकडी आनी नुस्त्या लागून न्ही बट एनवायरमेंटली खूब सिरियस सारकें सिरियस. हें करपा खातीर आमची असेंब्ली सिरियस आसा आतां असेंब्ली कित्याक आसा कित्याक म्हणटा तुका आज ज्या मनशांनी हो इशू घेतिल्लो ओपोजिशन आसना ते आतां रुलिंगा आसा तांचे कडेन मिनिस्ट्री आसा पूण काल ज्या कन्विन्सिंगली एक उत्तर येवपाक जाय आशिल्लें तशें उत्तर आयलें ना. यू आर हॅपी? हांवें कितें सांगलां हांव LEDचेर हांवें पयलो पॉयंट काडूंक ना. कित्याक काडूंक ना LEDचेर पॉयंट काडलो जाल्यार बोलते भाशेन आमचे लोक आमचे बोलते भाशेन चिंतालो पूण LEDचेर काडले पॉयंट जाय आनी नाका म्हूण आनी सिल्वेरान काडलें ना आपल्या ऑब्जेक्शन जाय म्हणून LED नाजाल्यार सगळ्याक बंद कर म्हणून सिल्वेरान सांगलें. ताका लागून हांवें हावज कमिटी मागल्या. हांवें हावज कमिटी कित्याक मागल्या म्हाका मिनिस्टराक सांगपा जाय चीफ मिनिस्टराक सांगपा जाय तूं पयलें हेजेर डिसिजन घेयच म्हणें कितें बंद करपाचें चलोवपाचें तूं आख्या इस्टेटी सगळें आपय इल्ल्यांक आपय मिनिस्टरांक आनी सगळ्यां कडेन डिसिजन घे कित्याक चोय आतां हिंगा हांवें सांगलें बंद कर म्हणून एक्झॅक्टली बंद करप म्हणटा न्हू लायफाक हॅपी कित्याक फ्युचर जनरेशन हांगा बरें पडलें. पूण आमी हिंगा बंद जाल्यार ते भायले येता थिंगा माता ते नुस्त्या थिंगा प्रॉब्लेम जाला आतां. म्हणजे एक्च्युली आमी पासून खाता आसतना न्हू आमच्या जिवाक सुद्धा ते वायट म्हणून वायट कारण ते कितें हाडटा आसतना पळय सारके ओवर मॅच्युअर्ड जाल्ले आसता पळय नुस्तें भायर डीप सीन तें हाडटा
आतां तूं खंयचोय घे आतां एक कसले फ्रुट्स पासून घे जुनाट जालें जावं उतारत्या पण टायमार म्हाका एक गजाल सांग बाबा, हो खूप सिरियस विशय. त्याच्यावर बुल फिशिंगाचेर मागीर या, बट हो जो सामको गोंयकाराच्या दैनंदीन जिवनातलो विशय आनी एनवायरमेंटली खूप सेन्सिटीव विशय. आमचे हावस सिरियस आसा काय कितें? कारण तूं जे म्हणटा की आमचे भोंवतणची राज्य म्हणून 3 कडेन तुगेले बीजेपीचे सरकार आसा, एक कडेनूच काँग्रेसीचे सरकार आसा. सो आमचे हाऊस ह्या गजालीचेर सिरियस आसा, आमची लिडरशीप सिरियस आसा की टू टेक अप दीस मॅटर विथ अदर्स आनी ती एटलीस्ट आमचो जो झोन आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो. आमच्या चर्चील बाबान पळय मागला हाऊस कमिटी, दॅट इज अ रायट डिसिजन. कारण हाऊसान एका टायमार 10 मिनटांनी 15 मिनटांनी डिसिजन जावंक शकना. जेन्ना हाऊस कमिटी मागली तेन्ना एकदां 2दां बसून डेलिब्रेट डिस्कशन जावन ताका वे आउट गावतले. सो हे तेणे मागला हाऊस कमिटी पळय एज अर्ली एज पॉसिबल जावंक जाय. नॉट ओन्ली बिकॉज फिशिंगूय कबार जाता, आमी ह्युमन बिंगूय मोकळे जाता भितर. बरोबर. जशें आतां आमचे बॉयलर खान जी पळय हेल्थ वायज प्रॉब्लम तयार जाता ते उलोवंक शकना हांव. ही प्रॉब्लमां न्हू हितूनसून इनडायरेक्ट बॉडीन वचून हानिकारक जाता. फॉर एक्झाम्पल फाटीं एक व्हॉट्सअप पळयलो, येदे ते सुंगटाची मानसीक थेंबर इंजेक्शन मारता तें जाता रोखडेंच. ही असली ताजीच आसता. म्हाज्या भुरग्यापण हांव सांगता तुका, एक तर समज बांगडो घेतलो, मोमो जालो, ससो जालो, तर तो रुचीक बरो लागतालो. पूण आतां पळय बांगडो हाडटा तो सिल्वरी कलर येदो आसता. आत्तां दर्यासून काडला कसो दिसता, तो 4 दिसाचो आसता पूण आत्तां दिसता. पण तो कितको घातक, कारण तो नेचरल ना. बरोबर. खंय तरी कितून घुसपाट. दुसरो बुल फिशिंगाचो मुद्दो, थंय तर ते इतली लेवलाचेर चलता की ते सगळेच गजाली ओडून काडटा बुल फिशिंग करतना. मागीर तातूंत भितर सगळे तरेचे जीव येतात, फक्त नुस्तेंच न्ही, आनी इट क्रिएट्स मोर इकॉलॉजिकल हेझर्ड. बुल फिशिंगाचेर तरी आमी स्टँड घेवपाक जाय हावसान, काय थंय तुमकां आनी 4 स्टेटी कडेन उलोवपाक जाय? ना पळय, बुल फिशिंग पळय म्हणटा तें सारकें बेन आहा, टोटल बेन आहा ऑल ओव्हर इंडिया. मारता न्ही हांव तें मारता तें कोण धरप? तें गोवोरमेंटान धरपा जाय न्ही तांकां. दुसरो आतां तूं सांगतालो न्हू तेजे एलईडीचेर म्हणजे 40 किलोमिटराचेर भायर, त्या म्हणल्यार आमकां येना रायट ना स्टेटीक. ताका लागून तेजे जायते प्रश्न, ताका लागून हाऊस कमिटी मागयलें बाबा 40 किलोमिटराचेर समज ते 100 किलोमिटर समज जाय, ताका कितको करपाचें, कितको हाडपाचें. दॅट इज द थिंग्स न्हू. सी कितें आसता, आमी वय म्हणलें आनी जालें ना, इट इज नॉट अ हें. पूण जे पळय एलईडी पळय म्हणटा ती तुका जीव काबार करता, नुस्तें काबार करता. बुल डॉजिंग म्हणटा तें आनी सांगनाका. बुल ट्रॉलिंग पळय म्हणटा देट्यान सांगना तें कितें जाता. आमी एक जोत कसना शेतांत, तुगे पोंदा कोंगे बोंगे आहाय त्यो वचनाय, हें ते भाशेन हें बुल दोन हें घाता बोट्यो, 2 बोट्यो, आनी ते ओरसो आसता. एक समज आखें व्हड भिरे आहा तें तितून गेलो आनी पतो न्ही ना, आनी जमनीसान कसून आखें वयलें कितें तांतयां बांतयां कितें घायलो आहा तें सगळें काबार. सो दर सारको काबार. पण हें अजून चलता न्ही? चलता म्हळ्यार कोण हाडप तें? गोवोरमेंटान हाडपा जाय तें. पण आमचे कडेन हे मेकॅनिझम आसा हाडोवपाचें. मेकॅनीक आसल्या पासून हाडे न्हय न्हू. तुमकां दिसता इतली सिरियस गजाल हाडोवपा खातीर आर वी इक्विप्ड? कारण ह्यो ज्यो आसात ह्यो दीज आर मॅसिव्ह फिशिंग एक्सरसाइजीस, ऑल्दो दे आर बॅन्ड, इट इज मॅसिव्ह. आज आमचो फिशरीज डिपार्टमेंट इज वेल इक्विप्ड टू टॅकल दीस. ना तितकी हेत ना टॅकल खंयचे. आतां जेन्ना मांडवी फिशरीज जी जेट्टी आहा, मांडवी फिशरीज सोसायटी आहा, ती तर पळयशीत रे कितें चलता पळय ते चड पळय सारकें ना. आतां थंय सगळे भायर आहा, गोंयकारांक 1-2 जागा तांकां भायर उडयला. सो ह्या लेवलाचेर लोक आहात थंय. आतां 2 जाण ते कोण 2 जाण आसले फिशरमॅन आदी पासून, तांकां सुद्दां जास्ती पयशे दिता म्हणून ते पंडेचारी आनी कोण आहा तांकां घातला, तांकां भायर उडयला. जेन्ना हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें कॅप्टनाक सदांच रिक्वेस्ट करी, तुजे कडेन कितें आहा, रातची 1-2-4 स्टाफ आहा, बरे हाय पावर बोटी घे. आतां 1-2 घेतला तेणें, चेज करपाक बोटी घे. तुजे कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आहा कितें? ओल्ड बिल्डींग आहा तीच आहा, बरें इक्विप्ड घे. सेम वे फिशरीजान जर फिशरीज खरीच वाडयतले जाय वेल इक्विप्ड आसूंकूच जाय. आनी आतां जेन्ना फिलींग येयलें हें तुजें हे पद्दतीन फिशींग आहा म्हणून, तर तेंच्यानी तर घेवपाकूच जाय. कॅप्टन ऑफ पोर्टान सारकें चड काबार केलां आमकां. कॅप्टन ऑफ पोर्ट पळया तो सारको फिशिंगाचेर सारको चड काबार. आतां एक क्वेश्चन येयल्लें म्हणजे हांव तेका कॉलिंग एडिशन घातलां. एक कितें जालां, मोबर आमची बेतलासून मोबर
एक आमकां ड्रायडॉग आहले म्हणजे आमी बोटीर काडले तें बाट आनी गोंयचें पूण आतां जाय जाली मुगे भुरगेपणासून 40 वर्सां जालीं तिंगा आमी काडले हिंग कोण 2 जाणां मनीस येयल्या आनी तिंगा पडटा कोण टेनंट रावतालो तेका धुवला आनी आमी थिंगा नुस्त्या देंवपाक गेला फिशींग देंवयता दोग थिंगा हांवें क्वेश्चन घालें फिशींग कित्याक देंवचें जाता कॅप्टन ऑफ पोर्टान ताका लायसन्स दिलां हांव आतां हेका उलयतालो विजया कडेन विजय म्हणटा ना हांवें दाखयलें त्या क्वेश्चन चोय म्हणलें कितें काल उलयला तूं हांव दुसरें न्हू आतां हिची आतां तें सांगता न्हू ते हिची लाकी 7 न्हू बोट ह्यो बोटो सोवांतली ही दुसरी बोट ही लाकी 7 नांव घालें तें हांव नको कित्याक लिला हॉटेलान एक बोट घेतली बरोबर ती बोट तेणें घेतली बरोबर तेणें घेतली आनी you were तेणें minister. तेणें 50 करोड सुमार गोवोरमेंटाक फारीक केल्या फी आतां हय फी हार केल्या तुगे तुगे point कितें? आयक आतां करूं कोणें करूं हय तेका सीएमान भितर हाडला ती बोट तें सांग क्लियर सांगता हांव कित्याक बिस्त्याक खंय कितें म्हणून जायना हायकोर्ट ऑर्डर दिली तेका भितर येवपाक हायकोर्टान हायकोर्ट ऑर्डरीचेर तुगेले हेणी भितर घेतली मरे ती कॅप्टन ऑफ पोर्टान कॅप्टन ऑफ पोर्ट नासतना ती कितको भितर येयली बोट हिंगान तें थोडें ना हें कोता म्हाका म्हाका उलोवपा जाय हय जेन्ना ती ऑटोमॅटीक हरावली थिंगा बोट पूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट नासतना ती भितर येवपाक शकनासली आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट कित्याक येयला हायकोर्टान ऑर्डर दिली न्हू एक गजाल म्हाका सांग की काल आनीक आयलो कारण सामकी लोकांची इशू तो म्हळ्यार हे वर्मीन एनिमल्स आसता तांचो माकड बिकड सगळे आनी फॉरेस्टाचो इशू तो की एनिमल्स कांडी येतात शेत काबार करतात लोकांक त्रास करतात म्हणून तो इशू आयिल्लो आनी सीएमान उबरावन एक आश्वासनूय दिलें की आमी कितें तरी करता म्हण खरेंच कितें जावपाक शकता हाजेर चोय आतां हांव तेजेर आतां उलोवपाक सोदतां हय तो माकडां कितें करून करता सांग म्हाका माकडां मरे एक आहा उपाव माकडां पयस करपाक आमी जेन्ना हांव 2 पार्टी पण MP आहलो मेंबर पार्लमेंट आमचे ते सगळे ऑफिसर बिफिसर मोटरसायकल भायर दवरले टेपीन दवरलें कितें हांवन ते मेकळे नाच जाताय म्हणून तांकां दवरून तरी ऑन खूंय सोडलें जाल्यार पट तेन्ना करताय ते थिंग मरे एक आनी एक भाशे दुसरे भाशेचो एक माकूड आहा त्या माकडाक हो पशिता एकलो कोण तूं पशिता तूं तेजे हाडल्यान म्हयन्यान तेगे अमके पयशे ते माकडा थिंग दवरलो की ना ते आनी माकड येना यार कसलो माकड तर तो ते कितें म्हणटाय आनी वर्मीन एनिमल्स इश्यू आसा हांवें फाटी कांय ना हेजे आनी ना माकडा मारपा जायना माकडा मारता तुका बरें जायना माकडाक पयस धरपाक माकडूच हाडपाचो प्रमोद हांवें एकी कडेन वाचलेलें हय की हे माकड म्हणटा पळय ते कंपल्सरी गरज आहा कारण तेंच्या पासून आमची फॉरेस्टात जिवंत उरता कित्याक हांव जेन्ना आंबोली वयता तेन्ना तुमी म्हणटा कांयच करप ना तांकां ना माकडांक कांयच करप ना न्हू माकडांक कांय दिवप ना माकडान रानांनीच आसूंक जाय पूण आतां येता न्ही तो रानांनी ना म्हूण आतां फॉरेस्टात डिफॉरेस्ट जाता सी फॉरेस्टाची ह्या ते हे वाडोवपाक फॉरेस्ट वाडोवपाक पण जे आता 70 सारखे तुमचो लिडर हांव तुका समजोंक ना कितें म्हणटा तो जो माकड पळय रानान आसता तेंच्या पासून ते हांगले थंय पळय आहा हे बियाणां पळय एका पासून ते तयार सगळ्याक करता आनी वाडयता एनवायरमेंटल गजाल हांव मान्य करता पण मागीर आतां उपाय कितें करप उपाय हेंका आसा तशें फॉरेस्टान कशें वयतले होच एकूच उपाय मारप न्हू हे हांगा येयले न्हू शहरान येयले अर्बनान येयले तांकां परत तांच्या एरिये भितर कशें पुश करप इतल्या तुम्ही म्हणटा की इतल्याचेरच विचार जावपाक जाय खावंक दिवप तांकां वेळ सारको जापला इतल्याचे इश्यूज जे डिस्कस जाले ते कंप्लीट लोकांचे इश्यू जाले महत्वाचे इश्यू जे दैनंदीन जिणे भितर लोकांक लागतात आनी 2 मनीस अशे आशिल्ले तांचो ग्रासरूट कनेक्ट खूब बरो आसा म्हाका दिसता एकच गजाल ती बरी आहा की लेट्स नॉट किल एनिमल्स लेट्स ट्राय टू कम आउट विथ अ सोल्युशन विदाउट किलिंग देम हो एक महत्वाचो मुद्दो सामको आनी दुसरो म्हळ्यार फिशिंगाचो मुद्दो की वी हॅव टू बी इक्विप्ड टू मेक शुअर दॅट बुल ट्रॉलिंग आनी LED फिशींग हांचेर कसो कंट्रोल हाडपाचो आनी बाकीच्याय राज्यांक विश्वासाक घेवन आमची कोस्टलायन तरी कशी प्रोटेक्ट करपाची म्हाका दिसता हे प्रायोरिटीचे मुद्दे आमी हरशीं व्हडले विशयांचे उलयतात ह्या विशयांचे सदांच दुर्लक्ष जाता पण एक दीस असो येतलो जेन्ना ह्याक लागून जगप कुस्तार जातलें सो आतांच जर आमच्या पॉलिटिकल लिडरशिपीन ताचेर स्टँड घेतलो आनी जर पावलां उबारलीं म्हाका दिसता सगळ्यांचें बरें जातलें तें जावचें इतलीच अपेक्षा दवरता आनी आमी सांगता
तुम्ही आयला इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात फुडें. नमस्कार. Tendulkar Tires, Apollo Zone, one-stop solution for all type tire related service. First Apollo Zone in Goa with latest alignment machine, first in India of its type, first in lift 3D alignment machine in Goa. Do your wheel balancing, tire changing, nitrogen filling with latest technology and trained staff. With the experience of 14 years in the field of tires and services business, you can rely on Tendulkar Tires. Visit us at shop number 2530, Khadpaban Garden, Famagudi, Bypass Road, Fonda. Own branches at shop number 1619, Satya Complex below Savitri Hall, Fonda, and Mayur Plaza, Karaswada, Mamsa. Contact 9823 723574. Vishwakamal Travels, A to Z Travels in Ponda, authorized for international and domestic airlines, railway, Kadamba and private bus booking, Western Union money transfer, hotel booking, car rental, passport and visa services and many more. Vishwakamal Travels, 4 Kazi Building, Ponda. Phone 0832 231 2056 231 2724. Fax 231 5454. Mobile 9822 126 654. Senos Emmanuel Wedding Collection, largest collection of wedding gowns under one roof. Wedding gowns starting at ₹10,000 with package of 11 items. We also stitch wedding gowns, formal and casual dresses, long and short, and ladies' suits. We undertake stitching orders also for bridesmaid and flower girls. All varieties of wedding garments including fashion accessories available at reasonable prices. Different variety of bridal laces and borders. We also sell materials. Senos Emmanuel Wedding Collection. The Bridal People, Teo and Coelho Towers, opposite Bank of Baroda, Margaon. Hello Patrao, for fast selling, buying and renting of properties, for safe and secure transactions, for joint development and construction, for maximum returns on properties. First choice, hellopatrao.com, Goa's most trusted estate agents. hellopatrao.com. Call is on 0832 6711 111 6711 111. Hello Patrao. गाड़ी या तो पावरफुल होगी या होगी वीक. ओ बापूजी, क्या कह रहे हो? गाड़ी आपकी फ्लेक्सिबल होगी या आपका बजट होगा एंटीक. ओ बापूजी, क्या बोल रहे हो? गाड़ी या तो पेट्रोल पिएगी या फिर होगी थोड़ी स्मॉल. क्या बोल रहे हो तुम, ये बोलो ना. गाड़ी में या तो लगेज होगा या फिर कंफर्टेबल फॉर ऑल. और अगर आपको ऐसी कार लेनी है जिसमें सब कुछ हो तो 40 साल काम करते रहो. पर बाबूजी, मैं तो सिर्फ 27 साल का हूँ. यही है नई परंपरा. The new Datsun Go Plus, India's first compact family wagon. कुछ नया सोचे.